नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. रिणात सूट दिवंक हरकत ना, मात मायनिंग परत सुरू जातले हाची शाश्वती सरकारान दिवची पडटली. आरबीआयन सांगले गोंयच्यान गेल्ले मायनिंग डिपेंडंटांक. पुणेचे स्वयंसेवी गटच दिताले सचिन नायकाक मिड डे मिलाचो तांदूळ. आनीक एके धाडीत सचिना कडेन मेळ्ळे सेल्फ हेल्प गटाचे डॉक्युमेंट. शिक्षण खात्यान सुरू केली स्वतंत्र चौकशी. गोंयाक तेंगशेर पावोवंक मुख्यमंत्री पर्रीकाराक काडचे पडटले बरेच कश्ट. शेतकी आनी शिक्षण मळार गोंय 10वे सुवातेर, राज्य म्हणून 7वे सुवातेर. इंडिया टुडेचो रिपोर्ट. चर्चिलान काढलो दाबोळेचो विषय. केंद्रीय नागरी हवाई मंत्रालयान दाबोळे आनी मोपा विमानतळांचेर भूमिका करची लेखी स्पष्ट, ना जाल्यार विरोध चालूच. म्हापशा करसवाड्यार चिनी पिस्तॉल विकूंक आयिल्ल्याक पुलिसांनी धरलो. पिस्तॉला सयत 19 कारतुशी जप्त. धरला तो मुन्ना शेख, मूळ बंगालचो. आणि खेळात IPLाक लागून रणजी ट्रॉफीचे महत्व कमी जावंक ना. मनविंदर बिस्लाचे मत. कोलकाता नायट रायडराचो बिस्ला म्हणटा हे सिजनात गोंयची टीम रणजी ट्रॉफीत करतली बरी कामगिरी. खबरो विस्तारान. खणी 6 म्हयन्यां भितर परत सुरू जातल्यो ही शाश्वती सरकारान दिल्यारच रिणात सवलत दिवंक आरबीआयक बरें पडटलें हें बँकेन स्पश्ट केलां. मात सध्या ट्रक, बार्जवाले आनी हेवी मशिनरीवाल्यांक थाकाय मेळची म्हूण रिझर्व्ह बँक गोंयांतल्या बँकांक बुधवारा निर्देश दितली. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांची मंगळारा आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर आनंद सिन्हा वांगडा मुंबय बसका जाली. ते बसकेंत तांणी ह्यो गजाली स्पश्ट केल्यो. आम्ही आज डेप्युटी गव्हर्नर आनंद सिन्हा रिझर्व्ह बँकेचे ताचे बरोबर तांचे सहकारी म्हणजे बाकीचे जे पळय हाय लेवल ऑफिशियल्स आशिल्ले हांचे कडेन आमची बरी एका वराची सुमार मिटींग जाली. आणि तांणी आमी सांगितले मागीर आमच्यो पळय मागण्यो तांच्या मुखार आमी ज्यो दवरल्यो ताचेर तांणी अनुकूलता दाखयली. तांणी तांकां फाल्यांच इन्स्ट्रक्शनां कितें आसा म्हणटा ती पावयतले. ते इन्स्ट्रक्शन कितें आसपाक शकता म्हणजे स्टँडर्ड लोन अशें कन्सिडर करून तांकां कितें बाबा एक थोडे ते मॉनिटरियम बी दिवपाचो बी ते कितें चलयतले ते. ओके. म्हणजे थोडो तरी ब्रिदींग पिरियड मेळटलो. ओके. तर तांणी आमकां सल्लो दिला की लोकल गव्हर्मेंटा कडेन आमी वचून तांचे कडेन आमी हे करचें की बाबा हे धंदो बेगीन चालू करपा खातीर कितें तरी पावलां उचलात. हें जरी केलें तरी गोंय सरकारान फुडाकार घेवन मिनाचो धंदो परत सुरू जातलो हाची आरबीआयक शाश्वती दिवची पडटली. अशें जाल्यारच आरबीआयकय निर्णय घेवपाक बरें पडटलें अशें बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आनंद सिन्हान सांगलां. पण तेंच्यांनी अशें बी म्हटलां गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिवचे पडटले की मायनिंग बेगीन स्टार्ट जातलें म्हणून. ना त्यांनी कंडिशन घालूं ना. पण अशें म्हटलां बी तेंच्यांनी. ना त्यांनी ॲडवायस कितें केला की तुम्ही बँक गव्हर्मेंटा कडेन प्रयत्न करपाक जाय की बिझनेस जितल्या जाता तितले बेगीन स्टार्ट जावचो म्हणून. दॅट इज करेक्ट ना. ओके. बिकॉज बँक्स कॅनॉट गिव्ह इंडेफिनेट कन्सेशन. स्टेट लेवलचे बँकर्स आसा न्ही त्यांच्या बद्दल एक मिसकन्सेप्शन आशिल्लो की एकदा जर लोन रिस्ट्रक्चर जातकूच सेकंड रिस्ट्रक्चरिंग जावपाक शकना म्हणून. तो त्यांनी डाऊट आमचो क्लियर केलो आणि त्याने सांगले की बँकेक फुल पावर्स आसा एज पर द रिझर्व्ह बँक गायडलायन्स की दुसऱ्या फावटी बसून रिस्ट्रक्चर करपाक शकता. सो हे त्यांनी मोस्ट इम्पॉर्टंट क्लियर केला एज पर प्रुडेन्शियल गायडलायन्स. मागीर आमी तांकां सांगले की जे बँकेक जो डाऊट आसा तो क्लियर तुम्ही करपाक जाय कित्याक बँकाक दिसता की तो सेकंड रिस्ट्रक्चरिंग जावपाक शकना म्हणून. सो तांच्यांनी सांगला की ओके दे विल कॉल द रिजनल डायरेक्टर ऑफ रिझर्व्ह बँक आणि तांकां सांगतले की गोंयच्या बँकांक स्टेट लेवल बँकर्स जे कोण आसा तांकां सांगून ते इन्स्टिट्युशनांक सगळ्यांक कोऑपरेटिव्ह बँकांक इन्स्ट्रक्शन दितले की रिस्ट्रक्चरिंग करपाक शकता म्हणून बँकेन.
ओके प्रत्येकान आपापलो डिसिजन बँकेक घेवचो पडटलो. हे शिष्टमंडळात ट्रक धनी संघटनेचे महेश गाड आणि हेवी मशिनरी धनी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप परब आशिल्ले. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. फोंडेच्या कांय सेल्फ हेल्प गटाकडच्यानच सचिन नायकाक मिड डे मिलाचो तांदूळ सप्लाय जातालो ही गजाल आतां स्पश्ट जाल्या. फोंडे पुलिशेन ताचे दुसरे गुदामाचेर धाड घाली तेन्ना थंय एक रजिस्टर आनी स्वयंसेवी गटाचे कांय फॉर्म मेळ्ळे. दुसरे वटेन शिक्षण खात्यान हे प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी सुरू केल्या. सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान मात हे भानगडीक फाटलें सरकार जबाबदार आसा अशी टिका केल्या. मिड डे मिलाचे येवजणेंतलो तांदूळ भायले भायर विकतात म्हूण उक्ताडार आयिल्ल्या दुबावीत रॅकेट प्रकरणाचो अहवाल शिक्षण खात्यान तयार केला. फोंडेचे 4 आपमजत गट हे केशीत घुस्पल्यात असो दुबाव सध्या उक्तायतात. सहशिक्षण संचालक अनिल पवारान तांकां सोमारा चौकशे खातीर आपोवन हाडिल्ली. मात सचिन नायकाक तांणी केन्नाच तांदूळ दिवंक ना असो दावो 4 आपमजत गट करतात. ती म्हणटात तांणी सगळो तांदूळ शाळेंतल्या भुरग्यांच्या जेवणाक वापरला. They have denied that it is not their letter. They have not given to any letter. And rice is also not there. So, just we are inquiring. तुम्ही ते तुमची नाव सांगतात. तुम्ही त्यांना दिले का म्हणते ना म्हणता. ती ना म्हणतात. ना म्हणता आम्ही त्यांना किती दिले लेटर आमच्याकडे असा म्हणती. आम्ही जेव्हा किती त्यांना लेटर दिता आम्ही 3 लेटर दिता न्ही. एक मामलेदाराक, एक आमगे लेडी आहे आणि एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक टू कलेक्ट द राईस फ्रॉम द सप्लाय गोडाऊन. ते दाखवून ते आम्ही राईस घेतलं म्हणता तुम्ही आणि आम्ही उपयोग केला आमगेले. आम्ही जेवण दिला न्ही का म्हणून. भुरग्यांक दिले म्हणटा जेवण. हय जेवण दिलं म्हणटा. सो म्हणजे ती म्हणटा ते सचिन नायकाक आम्ही दिवकूच ना. ना ना ना. ओके ओके. आणि आता ती आमकां सांगता आम्ही ऐकूच पडले. खात्याच्या आपमजत गटाक प्रश्न. कुटीच्या गुदावांचो धनी सचिन नायकाक कितलो तांदूळ दिलो. सचिन नायका कडेन मिड डे मिलाचो तांदूळ पावलो कसो. नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांचो ह्या स्कॅमात कितें हात आसा. फोंडेच्या पुलिसांचो रिपोर्ट बुधवार म्हणल्यार नागरी पुरवण खात्यांक मेळटलो. तोच रिपोर्ट नागरी पुरवण सचिवाकू वतलो. इतले मजगतीं पुलीस उपअधीक्षक दिनराज गोवेकरान पुलिसांक घेवन सचिन नायकाच्या बोरयेच्या गुदावाचेर धाड घाली. गुदावांतल्यान पुलिसांनी रजिस्टर जप्त केलो. सचिन नायकाच्या घराकडच्यान पुलिसांनी आपमजत गटाची सर्टिफिकेटां जप्त केल्या. इतले मजगतीं पिरवळचो आमदार दीपक ढवळीकार म्हणटा ह्या स्कॅमात फाटले सरकार जबाबदार. हातून घुसपल्ल्याचेर खर कारवाय जावची म्हूण ताणें मागला. कितलेशा वर्सां चलता हें आमी आयकल्लें पूण तेचेर कोणीच कारवाई करूं नाशिल्ली. ह्या सरकारान योग्य ती जबाबदारी घेवन ही कारवाई केल्ली आसा आनी जे कोण कल्प्रीट आसा ताका आमी सोडचे ना. ह्या बद्दल मुख्यमंत्र्याक आमी सांगिल्लें आसा आनी ती कारवाई जातली. पणजेच्यान रिपोर्टर महेश गाडी आनी फोंडेच्यान विवेक प्रभू. गोंयाक तेंगशेर पावोवंक मुख्यमंत्री पर्रीकाराक बरोच तेंप कश्ट काडचे पडटलेशें दिसता. इंडिया टुडेचो स्टेट ऑफ द स्टेट्स सर्वे पळयल्यार गोंय 7वे सुवातेर आसा. गोंयाक पयली सुवात आनी पुरस्कार मेळ्ळा तो बरें प्रशासन आनी मॅक्रो इकॉनॉमीत. शेतकी आनी शिक्षण मळार गोंय एकदम 10वे सुवाती मेरेन निसारला. ही दोनूय खातीं मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्ल्यान तांचे मुखार मोठें आव्हान आसा. पळयात हो रिपोर्ट. की अंदू फक्त गुड गव्हर्नन्स आनी मॅक्रो फायनान्स मॅक्रो इकॉनॉमीचेर मेळ्ळा. फुडल्या वर्सा वील ट्राय फॉर द ओवरऑल परफॉर्मन्स ऑल्सो. बरे प्रशासन आनी मॅक्रो इकॉनॉमी खातीर इंडिया टुडेचो स्टेट ऑफ द स्टेट्स पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ही प्रतिक्रिया उक्तायल्ली. फुडल्या वर्सा इंडिया टुडेचो स्टेट ऑफ द स्टेट्सचो सगळ्यान वयलो पुरस्कार पर्रीकाराक जाय. मात ही गजाल तितली सोपी ना हे सद्याचे स्टेट ऑफ द स्टेट्स रिपोर्टा वेल्यान दिसता. हे पळयात. इंडिया टुडेच्या रेटिंगा प्रमाण गोंयची सुवात पळयात. ओवरऑल 7वे सुवातेर, शेतकी 10वे सुवातेर, कंज्युमर मार्केट 2रे सुवातेर, शिक्षण 10वे सुवातेर, प्रशासन 1ले सुवातेर, भलायकी 5वे सुवातेर, साधन सुविधा 2रे सुवातेर, गुंतवणूक 4थे सुवातेर आनी मॅक्रो इकॉनॉमीक 1ले सुवातेर. हे रिपोर्टा प्रमाण गोंय प्रशासन आनी मॅक्रो इकॉनॉमींत 1ले सुवातेर आसा. मात शेतकी आनी शिक्षणात गोंयची परिस्थिती सामकीच सकयल पावल्या. जाल्यार सगळ्यान वयलो पुरस्कार मेळोवंक गोंयाक आनीक 6 सुवाती वयर सरपाक जाय. शेतकी आनी शिक्षण ही दोनूय म्हत्वाची खातीं मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्ल्यान गजाल चड म्हत्वाची. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. आतां घेवया एक विसव.